Hi guys, welcome back to our channel Radhe Radhe. तर आमचा फर्स्ट ब्लॉग आता कोकणी चॅनल आम्ही क्रिएट केला आणि आमचो आनी एक चॅनल हा जेचेर हिंदी ब्लॉग्स वयता तेका 1.5 years जाले. सो आम्ही हो आता कोंकणीन स्टार्ट केला बिकॉज आमकां खूब रिक्वेस्ट येयली की कोंकणीन ब्लॉग करात म्हणून बिकॉज रीच गावना म्हणून. सो लायक इफ आतां कोंकणीनूच स्टार्ट करता जाल्यार लायक डायरेक्ट न्यू चॅनल स्टार्ट करया आमी. त्या चॅनलाचेर चलतेय घालतले आमी बट हेचेरूय घालतली, हेचेर कोंकणीन घालतले थंयसर हिंदीन. सो सायड बाय सायड दोनूय करतले. आमचे डिसायड जाला कोण एडिटींग बीन करतलो ते. सो इफ आतां तुमी आमकां वळखनात जाल्यार आय एम अपेक्षा and I am Aksha. आम्ही गोंयान रावता ऑब्वियस. कोंकणी म्हणटा ऑब्वियस नॉट ऑब्वियस. मंगळूर वयतात कोंकणी ना, तेंची डिफरंट आहा कोंकणी बट लोक भायरूय वयतात. तर पळयात तुमी हो ब्लॉग अँड इफ तुमकां आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब बीन करात, लायक करात, कमेंट करात, कितें इम्प्रूव करूंक शकता ते. तर स्टे ट्यून्ड. तर गायज हो ध्वज 100 feet टॉल ध्वज हो आणि गोंयचो सगळ्यान व्हडलो आणि हेजे 4-5 दीस पयलीं हे जाला ध्वजारोहण. हे पळय आमची शांतादुर्गा देवूळ. हांगासरूच पालखी येवपाक आसली, येयली गेली कांयच खबर ना आमकां. येवनूय गेली जाल्या हां आमी आतां खंय पळोवपाक वचता बिकॉज कानोळच्यान स्टार्ट जाले आयज. कांयच आयडिया ना की खंय पावल्या ती. हांगासरल्यान फुडल्यानच्यान सारकी देवी दिसता. बंद आहा आतां. हां हय जेवंक गेले. आनी आमचो मुरलीधरूय पुजला, कालूच पुजला. सो आमी आजून पांयां पडोंक वचोंक ना. आयज वयतली तेन्ना तुका दाखयता. वर्सान वर्स पुजता आफ्टर तुळशीचें लगीन. आफ्टर तुळशीचें लगीन दुसऱ्या काय तिसऱ्या दिसा पुजता. हांवें हांगासर पुजता आमचो मुरलीधर. सो चल वय. आतां बंद आसतलें ना ओपन ता. आतां बरें डेकोरेट बी केलां आमचें देवूळ. रातचें बरें दिसतलें. हे गणपतीचें देवूळ हांगरूय येवपाक आसली बट कांयच कळना येवन गेली कितें जालें तें. हें बंद आहा देवूळ आतां. चडशे टायम बंद आसता. शांतादुर्गाय बंद आहा. फाटल्यान थंय शांतादुर्गाचें देवूळ आहा तेंय बंद आहा पळय. आमी चल्ली घरा बिकॉज वत खूब आहा. मागीर पळोवया आनी भूक लागल्या ते हातीन न्हू मोबायलाची तिची स्क्रीन फुटलेली. आतां काडली ती टेम्पर्ड ग्लास बट ती स्क्रीन फुटलेली आनी ती कवरान फाटल्यान पयशे दिता न्हू ते काडपाक गेले. ते कुच करून हे लागले 2 कोट्टे. ग्लास भरलो, एक काडलो आनी एक भितर गेला. काय दिसता हे हय ते गेला पळय. तेका लागला खंय आनी तोपता खंय ते तुजें ऑपरेशन सारकें करतात. दिसना हे लोकांक. तूं काडता ते खंय दिता म्हाका. ते आपूण व्हडलो ह्यो काडटा सर्जन. नाच जाले ते गे एका चडच गेलो तर असले कामां हे बऱ्या दी काडतो. राव गो तो येवचो ना तो भितर. बरें काडटा ते. तेज्या पांयांक कुसा तोपलेली. ती कितें गेली कोण काल तोपले. वाव रूच येयली तूं. जालें आतां चूक जाता जाल्यार पळय कुच लागचो ना घेता. सो आमी हेच काडून उडयली. मागीर टेम्पर ग्लास खंयचे जात्रेक बी नाही घालपाचे. तुका आतां नाल्यार म्हारग पडटलो. आतां परत इबेटिट्यार येयल्या बिकॉज आमकां हाडूंक जाय तांतयां. आमी करता एक रेसिपी म्हणल्यार रेसिपी न्हू आमी चॉप्स करता. एक चॉप्स ताका लागून तांतयां घरा काबार लागू. पयलीं तांतयां घेयना कोणी गो. ओ वाव कलर बरो दिसता. कॉंग्रेट्स. चला आतां आमी पयलीं बटाट घेता बिकॉज बटाटय घरा ना. गोड तें न्हू हे. तर आतां सगळ्यांत पयलीं आमी बटाट उकडात घालता. तांतयां उकडात घालता आनी हांगा चटणीची तयारी जाता. बटाट उकडूंक थेयल्या. बटाट हे ते तांतयां ती आनी च्या हांगा थेयल्या शाळेचो टायमान. बटाट ते जाले. आतां बटाट सोलूंक जाय. सोलया आमी आतां. आमी व्हिडिओ शूट करता. आमी सांगलें आमी करची ना बट करता आमी.
तर हे आमचे चॉप्स ऑलमोस्ट रेडी आला फक्त फ्राईंग उरला फ्राईंगाक हे तेल तेला आणि हे कोट करपाक तेल रुक जा भाई पाणी उसमें सोडूंक मेळटलें एका म्हणून सगळ्याकूच त्रास जाता म्हाका येयल्या ती नवसाची एक दीस मोदी आमी येतात किचनान केन्ना 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 तर आमचे हे चॉप्स रेडी जाल्ले आहा तर मातशी तांकां क्रॅक्स पडल्या तेंची आमची रफू पट्टी ती बरी वी आर नॉट प्रोफेशनल हय आनी बरे जाल्यात खंय दिसता लायक दीस वील बी द बेस्ट बॅच आमचो जाला त्या मेरेन आय थिंक बिकॉज हांवें हेल्प केलें दीदीक खूब फ्राय बी हांवें केला न्हू तर आतां आमी व्हिडिओ पळय तो शॉर्ट्स काडला तेजे प्रेजेंटेशनाक रेडी जाता आनी मागीर खातान दाखयता तुमकां कशें जालें but that tastes so good. Chutney and all so good. तुम्ही ट्राय कराय काय रोखडेच जाले रेडी आय डोंट नो हाव आगो लिटरली म्हाका दिसता देड वरूय ना लागो बिकॉज हांव आसा जस्ट एक्सेप्ट द फॅक्ट आणि हे भाजले रोखडेच आयज आकांक्षा आसले न्हू आनी ते तेल आमी डिफरंट मेथड ट्राय केली हरशी आमी डीप फ्राय कशें करता आणि ह्या हेका आमी शॅलो फ्राय केले ते सगळे पयात गायस खाता कोण आणि काम कोण करता हांव लिटरली प्लेटिंगाची तयारी करता आता हांव ट्राय करून पळयता हांवें आतां थंबनेल काडी हॉटेलांतली ताती चॉप्स फेल करपी आमी डॉक्टर पेपर हाडून दिली केन्नाच्यान थेयल्ली हाडून तर पिवोकूच ना बट भायलो हे भायर आसता ही लोकांक आवडटा खूब हांव चर्स गायस कितें तरी काय लागता ना तेका कॅन्डी कसली तरी कितें धरलेत कितें तरी भायलो टेस्ट कळटा पूण बरी लागता बट आय वूड प्रिफर डायट कोक हय बिकॉज तितून शुगर घाल्ल्या शुगर टॉनिक कशें लागता मातशें आफ्टर टेस्ट लायक आर्टिफिशियल गो आय वुडंट वॉन्ट इट तर आमी मांग आनी बाबाक 4 थेयल्ले न्हू 2 बट एका एक पडटा बिकॉज आते येयला आत्याक दितली आमी टेस्ट करपाक आते आनी काका कोंकणीन उलयता कोंकणी ब्लॉग बेस्ट बरो सच्च्याकून बरो जाला न्हय बरो बिकॉज हांवें हेल्प केल्या न्हू म्हाजो हात लागलो थंय बेस्ट फुटोवंक बीन नाय आगो हांवें घातलें न्हू फक्त आपली वावायूच बटोरपाक येयल्या तेल आणि मान मेथयाची पेस्ट केली काल सो त्याच्या पोटान ती तेका दिता अँड चॉप्स आते आमकां आपूण करून एल्लापे घेवन येयल्ले जे बरे टेस्टी आसले हॅलो तर आमच्या व्हिडिओ इतलेच आमी चॉप्स केले आणि मातशी राउंड मारून येयली आणि चड कांय ना सो बट आमचो फर्स्ट व्लॉग सो आणि कितेंही करते हम सो प्लीज सपोर्ट अस एंड लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा जाय ते करा मजा मारा आणि त्या चॅनलाक आमच्या हे करपाक त्या चॅनलाक सबस्क्राइब करपाक विसरू नका त्या आणि ह्या दोनूय प्लीज 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 तुम्ही करतली थँक्यू गायज थँक्यू इन एडवान्स तर आम्ही आउटरो दिवपाक काल विसरलेली सो आयज दिता तर थँक्यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं दूसरे ब्लॉगान बाय राधे राधे